बापाची पुत्राची पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. मगला बापा ह्या वेळार आमी हांगा एकठांय जाले दिनवास तुका सगळ्या तुझ्या तुवें आमचेर केलोल्या वस्तू पासत आमकां राखून दवरलेल्या पासत आमी हुस्कार घेतलोल्या पासत जें कितें आमच्या जिवितांत घडये घडये तूं आमचे पासत करता ते पासत आमी तुका दिनवासता आर्गां दिता अदीक करून आर्गां दिता तुज्या पुता पासत ताका तुवें आमचे पासत ह्या संवसारांत हाडलो आनी इतलें सोंसून ताणें आपल्या रोगताचो निमणो थेंबो पासून आमचे पासत वारयलो आमकां हे त्यागाचो उगडास कर परत परत आमचेर वायट येता तेन्ना ताळणी येता तेन्ना ओदृश्ट येता तेन्ना आमकां जेजूच्या रोगताचो उगडास कर पवित्र आत्म्या तुजें आसने आमकां दाखय तूं आमचे भितर जियेता एक एक फावटी आमी आमचेर आमचो विसर तुजेर पडटा सगळ्या आमच्या अवगुणां पासत आमी तुका आर्गां दिता शेगुणां पासत तुका आर्गां दिता आमकां एक कामाक तुवें वेंचून काडल्यान तें काम शार्ती पावंक आमकां तुजें बोड दी पवित्र आत्म्याची शक्ती आमकां दी हें सेशन तुजे आदीन कोत्ता बापा पवित्र आत्मा आमकां एक एकल्याक उतरां दी तें उतर संवसाराक सगळ्या लोकांक पावोवपाक ह्या वेळा भितर तूं आमकां तुजें उतर दी let everything of yours increase while everything about us decrease. We surrender completely, entirely to you. Whatever we speak, take complete control of every word. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We make this prayer in Jesus' mighty and glorious name. Amen. 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 Thank you, Jesus. Praise God. Jesus. Praise Jesus. How are we all today? Bore hai sugli? I'm blessed. Huh? Amen. Blessed, highly Blessed. anointed. Yes. Blessed. आणि आम्ही उतर आयकपा म्हण येताय न्ही बरें देवागे उतर आयकपा येताय आणि आता ब्रदरान आता मेसेज केली म्हाका सिस्टर प्लीज टेक द सेशन चोय आनी म्हणलें आनी हांवें म्हणलें ओके ब्रदर नो प्रॉब्लेम सो नाव वॉट डू वी डू सो हांव हिंग येता आनी होली स्पिरीट म्हणटा चल तुगे काम तूं काम कर सगलें सो हे भाशेन आमकां हुंयचे कोणशाक आसल्या पासून देव आमकां ओडून काडटा हाडटा दाखयता आपणागे ग्लोरी आपणागे उजवाड आनी आमकां चोय आमी हुंय आसलोलीं आनी हुंय पावलीं जिवीत आमगे हुंय जालें कितें जालें आनी जायत पाटी म्हाका ते स्क्रिप्चराचो उगडास येता जाणो 1 Corinthians 1 26-27 घाल गो बाय 26-27 म्हणचे एक पाट हांव म्हणटा जायत पाट म्हणटाली आमी म्हाका तें बरें जायना मुको तें करपा जावपाना आवय हांव तेजे भाशेनी तें काय बरें उलयता हे भाशेन आमगे मेंटेलिटी आहलोली बट आमी चोवपाक गेल जाल्यार देवान जोण एकल्या एक एक गूण दिलो आहा ओके सो घाता फ्लावी So things are comments Korea and then we'll go to, we'll make it very interactive.
Sister, 1 Corinthians 1, 126. 26, 27, and 26 Angal. Then we'll go to 31 as well. Yeah. कोण वाचिता? वाचा इको कोणूय? Okay. गेले जोनीना. भावा भयणीनो, तुम्ही देवान आपयल्ली मनशां तुमचीच गोत कसली ती पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचे मोदें व्हड शिक्षणाची चडशी नात. पदवी आसलोली चड कांय नात. आनी उंच कुळ्याची चडशी नात. तरी जाणारांक लोचेक घालूंक जे कोणाक संवसार पिशे म्हूण दवरतात, तांकांच देवान विचून काडल्यांत. Amen. Praise God. मागीर Praise 28. आनी शक्तिवंतांक लोचेक घालूंक जे कोणाक संवसार हलको लोक कसलेंच मोल नासलोलो लोक म्हूण दवरतात, तांकांच मोल आसलोल्यांचो नास करूंक देवान विंचल्यांत. बरें, एपोरी 31. 31 घाल बाय सकल. एपोरी कोणाच्यानूच देवान अशें केलां. 31 वाच जोनीना. ह्या पासत पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा ते प्रमाणे कोणूय आपली व्हडवीक गाजूंक सोदता जाल्यार सोरेस्परान आपणा खातीर केलां तें पासत ताची व्हडवीक ताणें गाजोवची. आमेन. Amen. English in आहा तो चोयता हांव. God chose what is foolish. Right? shame the 27. wise. To shame the wise. Right? So, God chose what is weak in the world to shame the strong. Now, weren't we weak? Yes. We were exactly what the word says. आमी सारकें हें उतर सांगत तें हांव म्हाका म्हणटा. हें उतर सांगत तें हांव. हांव. कळ्ळें? पूण देव तुका थिंगा काडटा आनी एक जाग्यार दवरता आनी म्हणटा, यू आर माय मास्टरपीस. आय वर्कड हार्ड ऑन यू. तुजें हांवें जायत काम केलां आनी तुका हांव हे जाग्यार दवरता आनी तुका आपण भितर बरो गूण गायला. पूण आनी एक आसता. तो गूण एक एक पाटी हांव घेतां आनी हांव मुगे कोत्तां. Isn't it? हांवें हें केलें, मागीर हांवें तें केलें, मागीर ते भाशेन जायनासलोलें हांवें हे भाशेन केलें. जाता हो ना? तें मागीर तें मनशागे जाता. सो इन इंग्लिशान कितें म्हणटा तें in order whatever God has done, that it is written, let the one who boasts boast in the Lord. The Lord. So आमगे कितें आसूं तें कितेंच आमगे न्ही. So आमी सगळीं जाण हें कोरिनांगे तितूस टेस्टिमनी and so nicely कोरिनान उलोयलें आनी कॉन्फिडन्स म्हणजे ह्याटीनूय ना त्याटीनूय. शी एक्चुअली स्पोक. कळ्ळें? मागीर कोरिनान टेस्टिमनी दिली, हांव ओगी रावलें आतां. सो आमी दुसऱ्यांचोय विथ अ रिलिजियस मायंड आमकां दिसता आवय दुसऱ्याकूय जेजू मेळूं, तागे लायफान कितू त्रास जाताय ताकाय उजवाड मेळूं, आमकां दिसता. सो हे भाशेन हांव आमगे इगोर्जी एकली बायलेको ते दुसू हांवूय सांगता ही खबर चोय. सांगता आनी दुसरे आमी सांगताय ही खबर. ती खबर सांगता आसतना आमी कितें कोत्ताय तें आमगे कोण नाय. तर आमगे इच्छा आसता आमकां मेळटें दुसऱ्या मेळूं. आमकां मेळटें बरेंपण दुसऱ्या मेळूं. तेगेलोय समज वाडूं. आनी मागीर आमी म्हणटाय कॅन आय टॉक टू यू? तुका उलयचें हांव?
तुका हांव सांगता जेजू खबर सांगता हे भाशेन सांगता पूण आमी उलयताय ते भाशेन तांकोडे पवित्र आत्मा उलयता आमकोच्यान पवित्र आत्मा तांकां उलयता समजिकाय दिता आनी आमी दुसऱ्या आडीन पासून फोनाचेर रावन आमी अणभवताय ते मनशागे कितें जाता तें त्या मनशा जिवीत मेट्टा ते मनशा तें उतर कितें कोत्ता तें सगळें आमी चोयताय आमी आयकताय आनी होली स्पिरीट सगळ्यांगे एक्सपिरियन्स तेंच सो हे दिसान कितें जालें आली आतां आमी चोय फ्रेंडां आनी आमी गेल जाल्यार हांव गोंय गेल जाल्यार आमी मेट्टाय एकमेकाक उलयताय हिंग भोंवताय थिंग भोंवताय आनी आतां कितें जालां 2-3 ट्रीप मुगे जाल्यो हांव सामकें थंड कोणाक मेळपा वचना म्हणजे तांकां हांव आपयता थिंग रिट्रीट आहा युल कम दॅट वील बी आ कॅचअप थिंग आमी कॅचअप या आमी थिंग मेळया म्हूण सांगता तांकां कळ्ळें पूण ती मागीर कितें कोत्ताय आन्सर कोन्नाय नो नो तूं रेतीर आसा यो मागीर मेळया म्हाका मेळपा नाका न्ही सो एनीवे हे भाशेन कितें जाता तांगे मोना कितें आहा आतां हांव देव खबर सांगता यो सो बोरींग यो सो दीस सो हे मेळपाकूय नाका आतां म्हाका आउटकास्ट कोत्ताय आतां हे दिसांनी एकले म्हगे फ्रेंड बरो ना आनी तेगे भयणीन म्हाका कॉन्टेक्ट केलें म्हणल्यार चोय प्रे फॉर सो एंड सो मागीर म्हाका सांगिल्ली स्टोरी हांवें म्हणलें चोय एक पाट जाता कितें पूण जाता कित्याक आमी धांवताय संवसारांतली आमी धांवताय आमी संवसार चोवपा धांवताय सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन घेताय पूण एकलो मनीस आमकां रावता एकलो मनीस आमचे पासत मेला रोगत वारयला ताका विसोताय आमी मागीर ते आतां आमी मेसेज कोत्ताय ते मागीर म्हणपा लागोलें बट म्हाका तेजे पासत माग म्हणपा लागोलें हांवें सांगलें ना हांव तेजे पासत मागना हांव मागणी कोत्तां तूं तेका धाड तुगे फोनाचेर सांग तेका धाड बट एनीवे ताका हांवें पयलें एका सांगिल्लें एक फोन केलो आनी सांगिल्लें चोय तुका देवान काय बरें केलां तूं सोदां खुशाल सोदां तूं बेसांवान बोल्लां पूण तुगे देव लिमिटेड तुगे देव फकत आयतरा मीस कित्याक हांव ताका वळखोता सो म्हज्यान म्हणपा जाता तुगे देव फकत आयतरा मीस सो हे भाशेन म्हणलें आनी ते मागीर म्हणपा लागोलें ओय म्हणपा लागोलें आतां देवू आपणागे बावाट सो हांवें ताका अशें करून उतर सांगिल्लें इल्लें कोन्न एका म्हगे फ्रेंडा सांगिल्लें मागीर ताणें ती मेसेज पास केली मागीर हे मनशा हांवें मागणें केलें व्हडलें प्रेयर केलें आनी ताका सांगिल्लें 1 Peter 2:24 जेजून तुगे सगळें पार्सेल आहलो तें बंडल आहलो तें घेवन आपणा हाटीचेर घाल तो फुरसार गेल म्हणलें तो फुरसार मेल म्हूण सांगिल्लें तें रोगता वारोयन तेगे सगळे हुंडसांनी तुका निवड केलें म्हूण सांगिल्लें सो उलयलें मागीर तेणें म्हाका तें मेसेज आतां म्हाका मुगे पवित्र आत्मा म्हाका सांगता तें उतर त्या फोनाचेर पासून ताका कितें कोत्ता तें So she started, it helped her to renew her mind. Because why do we perish? आमगे कितें निसंतोन जाता कित्याक आमकां उतराची समजणी ना. We people of God, we perish because of lack of knowledge. आमकां knowledge ना. कोणाक नासलोली knowledge. पण ती knowledge मेळ्ळो तशें आमकां तें समजिकाय मेळ्ळो तशें आमचे भितर बदलणी जाली. सो बरें दिसलें तें मागीर ताका जायते प्रॉब्लेम जालें ते चेडवाक आनी तें चोवपाक गेल्यार सारकें बाबली सो तें हें जालें आनी तें उतर ताका धीर दिवपा लागलें बळ दिवपा लागलें सो हांवें म्हणलें चोय तुका उलोवपा पासून जायना जाल्यार तूं फकत म्हूण जिजस आय लव यू आनी तूं इमॅजिन कर तो फुरीस तो वळवळटा उमकोळ्ळलो जेजू ते रोगतान बोल्लोलो जेजू तो फुरसाचे हें जाता त्रास पडटाय ताका तुका लागून आनी म्हाका लागून आनी ताणें मागीर म्हणलें निम्माणें काबार सोगलें इट इज फिनिश्ड वाय डीड ही से इट इज फिनिश्ड बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी ओवर दॅट एनिमी वॉज अंडर हीज फीट ही डायड फॉर यू एंड मी सो हे भाशेन सांगिल्लें आतां जालें एन्ड देन आय फॉरगॉट अबाउट इट मागीर म्हाकाय पोतून मेसेज ना कित्याक तेगे ऑडियो आहा न्ही सो तेणें म्हणलें आपणा बरो धीर जालो
hearing that word. Huh? So काल पोत्तून आमगे conversation. So काली तशें जायतें उतर बी धाडलें ताका because she had another investigations to go. So हें कित्याक सांगत हांव एक एक पाटी आमकां कोण ना आमकां कितें आपयलें ती. एक एक पाटी आम कित कोत्ताय प्रायोरिटीज चूज कोत्ताय. कोत्तालो हांव पूण म्हाका हें आहा म्हाका तें आहा आनी एक एक पाट म्हाका दिसतालें पयलें कित्याक म्हाका भुरगीं हाय ग्रॅन्डचिल्ड्रन हाय हें कर पूण मागीर पवित्र आत्मान म्हाका सांगिल्लें तें आसतो पासून तुवें कितें करपा तें चिंत. डोंट गिव एक्सक्यूज दिवपा शिकनाक म्हण. सो हांवें चिंतलें बरें तेंका न्हिदायता आसतना हांव हें कोत्तां. सो हे भाशेन तो आमचे भितरल्यान आमचे वरवीं जायतीं कामां करपा सोदिता. पूण आमी ताका वय म्हणटाय काय आमी रेडी जाताय काय जायनाय जाल्या पासून कित्या Acts 1:8 आमी रेडी जायनाय कित्याक तें सोगलें आमगे जाता. हांव म्हाका टायम ना म्हाका येना म्हाका तें ना म्हणटाय आमी सोगले वेळार आमी म्हाका येना मोको हें जायना म्हाका तें काम आहा हे भाशेन उलयताय. पूण आमचे भितर आहा तो कोण आमकां दिलो आहा तो कोण तो आमकां पयत तेदो आमी कितें कोत्ताय 1:8 बाय वय. पूण सो तुमचे देवून येतल्या त्या पवित्र आत्म्याचें बोड तुमी घेतल्यात आनी जेरुसल्यांत आखे जुदायांत आनी सामारींत आनी संवसाराच्या शिमेपुर्यांत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. सो तो देऊन आयलो आमचे भितर रावलो द मोमेंट आमी जेजूक ओळखून गेल्लो. तो जेजून आमकां गिफ्ट दिलो. तो पवित्र आत्मो देऊन आयलो आनी तेगे बोड घेतलें त्या पवित्र आत्म्याचें बोड आमी घेतलें ऑलरेडी Amen. आनी आमी तेगेले गवाय जाले. तागे गवाय जाले कितकोन आमी गवायकी कोत्ताय कितकोन उर्बा दाखयताय कितकोन आमी म्हणजे सगळे पाटी आमकां जाता दिसा दिसपट्टी आमी भायर सरलीं कितेंय पूण जाता कितेंय पूण येता आनी आमकां तो उगडास कोत्ता. ते भाशेन तूं उलयनाका ते भाशेन उलोवपाक तुका वेंचून काडलो ना. तुगे उलोवप दुसरी जावपा जाय. तुगे उलोवप इज प्युरिफायड बिकॉज गॉड ड्वेल्स इन मी. तुजे भितर हांव जियेता. सो तुगे आउटलूक दुसरो जावपा जाय बिकॉज यू आर माय मास्टरपीस. ओ माय गॉड सगळे फाटी तो आमकां उगडास कोत्ता आमकां उलयता आनी आमकां दाखयता आमगे तूं सुपर नॅचरल थिंग. वय ना होय. ओय दाखयता आनी आमचे वरवीं दुसऱ्या वाट दाखयता. सो मागीर थिंग जॉन 14:26 घाल बाय. जालें आतां दुसऱ्यागे कोणागे टर्न म्हण नेणो कोणू पूण टर्न घेता मुझ हाडल्यान. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. So हे भाशेन आम जोण एकलो आतां म्हणटाय एलिजा आहा थिंगा. एलिजा येयलें बाकीन पूण टेस्टिमनी घेवन सदां जोनीना म्हणटा जोनीन एलिजा येयला आसता बाकीन पूण टेस्टिमनी घेवन. सो नायस कित्याक तें एक स्टेप फाटल्यान घेयना. तें मुखार फाटीं चिंतना कितू टायम जालो तो चिंतना तें गेलें मुखार. फाटल्यान कोण कितें म्हणटलो कोणाक कितें मेळटलें तें चिंतना पूण तो हिंचून काडटा गेलो. 26 वाच बाय. पूण बाप म्हजे नांवेन तुमकां धाडटलो तो शारोती मुणगे पवित्र आत्मो तुमकां सोगलें शिकोयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. प्रेज Amen. गॉड. प्रेज गॉड. आतां Praise God.
तो आमकां चोय आतां सांगता हांव मुगे खबर सांगता ते हांव उलयतां तें कोण मनशाक आमी पयलें चिंताय तो आयकपाना कित कोन्न सांगुचें सो तो आमकां दिता बोड तो शारोती तुमकां धाडटलो तो शारोती ही इज अ कावन्सिलर ही इज एन एडवोकेट ही इज अ टीचर कळ्ळें सो तो फोन घेतलो आमी उलयलीं एक पाटी मातशें रिजेक्ट जाता आं मागीर तो कित कोत्ता कंट्रोल घेता सिट्युएशनाचो भोगली नाय मनशां दोळ्यान दिसती पडना पूण ते थ्रू दॅट कनेक्शन तो कंट्रोल घेता आनी एवरी वर्ड आनी आमकां कित दिसती पडटा हांव हें कितें सांगता हें उतर आमचे भितर आहा तें जिवीत आनी तें उतर आमकां कित कोत्ता तें दुसरे मनशाक कित कोत्ता तें आमचे बरोबर सो अमेझींग आर गॉड इज सो ब्युटिफूल आमी ते दीस भुरग्यां शिकयतालीं धाकल्या कळ्ळें फोना बॅटरी डेड जाली जाल्यार ते भुरगीं फेडावत रावताय फोनांचेर बॅटरी डेड जाली जाल्यार आवय बॅटरी 5% आहा लावपा जाय कनेक्शन करपा जाय कनेक्ट करपा जाय बॅटरी नाल्यार गेम खेळपा मेळपाना कितें पूण करपा मेळपाना आवय मॅसेज चोवपा मेळपाना मुगे फोन डेड जाता कित कोत्ताय फोनाक कनेक्शन लायताय फोन प्लग कोत्ताय आनी बॅटरी मागीर सारकी जाता मोटरा बॅटरी हें जायना जाल्यार मोटर एक्सपायर चलना. जाली जाल्यार मोटर चलना बंद जाता चार्ज जावपा जाय मोटर उजार जावपा जाय सो ते भाशेन आमगे कितें आमगे बॅटरी कोण चार्ज कोत्ता देखून पवित्र आमी जोण एकलो पवित्र आत्म्याक कनेक्ट जावपा जाय आमगे कनेक्शन आसपा जाय थिंगा सदांच तें कनेक्शन ना जाल्यार आमी डेड जाताय चिंताय बारीक 1-2 दीस तुमी क्लासी येयनाय जाल्यार डेड म्हाका जाता म्हूण हांव सांगता कित्याक आनी कितें येता आनी केसो सोर्स येता डिस्टर्ब करपाक बट वेन यू आर कनेक्टेड थ्रूआउट वेन युअर कनेक्शन इज परफेक्ट with the right charger, you're connecting to the Holy Spirit. And He never fails. केन्ना आपणागे काम करपाक तो फाट रावना तो सदांच बोड आहा आनी आमकां तो बोत्ता सारको गुणांनी कितेंय आमकां उणें आसना कित्याक उतर कितें उलोवपा जाय तो शिकयता कित म्हणपा जाय तो शिकयता कित रॉंग म्हणलें जाल्यार तो कन्विक्ट करता आनी तें सारकें करपाकूय आमकां दाखयता कितू भागीदार आमी तो स्क्रिप्चर आमी पयलीं घेतलो तो 1 Corinthians 5:20 1 Corinthians 1:26-27 Oh, we were chosen from the foolish to shame the wise. Sometimes we talk, even the priests. Padre म्हणटा, how do you know this? How do you know this? Because देवागे उतर वाचपा नाका तांकां देवागे उतर knowledge ना. So, we are called to shame the wise. How? Through the wisdom that we are given. Through the gifts, really, Flavi? Through the gifts that we are given. So, yengal bay, Jonina Vachi, 2 Timothy 1:6. 6. Flavi rokde yet muttale. 2 Timothy 1:6. गुण आमकां दिल्याय गुण आमको आहाय आमचे भितर आमकां देवान आमचें काम केलां जायतें He's worked very hard. And whatever Jonina मेळ्ळें म्हाका दिल ना कोरिना दिल तें म्हाका दिल ना म्हाका दिल तें कोरिना we are made unique we are made so beautiful wonderful and His precious treasure is inside us. Can you imagine how much to cuidado kotta te treasuraचो ट्रस्ट कोत्ता आमकां आपूण ते ट्रेजर आमचे भितर घायल म्हूण
आपणांगे गिरेस काय आमचे भितो गायल म्हूण आमगे कितें बाय येयल्ले फातिमा सॉरी फातिमा न्ही आमगे फ्लावी 2 2 Timothy 1:6 Timothy न्ही 1:6 या देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जो वरगूण देवान तुका दिला ताचो उजो अदीक पेरोय म्हूण तुका उगडास करता. Jesus. Praise Jesus. Praise the Lord. वरगूण आमचे हात दवरलो आम हूंय आहलोलीं चिकलांत लिपतालीं आमकां नाकाल्लोले पूण आमकां तें उतरान उजवाडां हाडलीं खाडकांतू आमकां उजवाडां हाडलीं आनी वरगूण आमचे भितू आहा तो हूंय स्क्रिनाचेर गायल्या बरें जाता आहलोलें बाय घाल गो सो Sister Kiran गायलं मरे. गायलां म्हाका चोवपा जाय Yes, sister, हांव लॉग्ड ऑफ जाल्लें. ओके एंड द स्पेशल गिफ्ट स्क्रिप्चर कितें सिस्टर 2 लॉग ऑफ Timothy जाल्लें. 1:6 सो हो वरगूण आमचे भितर आहा तो जोण एकल्या भितर तो चोर येता दिसा दिसपट्टी चोर येता पूण आमगे काम कितें आमकां तो बेश्टो गायल तो इट्स नॉट वेरी फ्रेजायल इट कॅरीज द पावर इट इज प्रोटेक्टेड strengthened and why is it strengthened तो आम उजार करपाक आम तोंड उगडपाक आम दाखोवपाक शायन जावपाक घाल गो बाय घालो या Yes. वाच आता हेच खातीर हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जो वरगूण देवान तुका दिला ताचो उजो अदीक पेरोय म्हूण तुका उगडास करता. हा सगळे पाठ तो उगडास कोत्ता कोण उगडास कोत्ता आमकां आमचे पवित्र भितू आहा तो आमचे भितू आहा तो आमी आमचे भितर तो उजार जावपाचो दिपतो आमगे तोंड उगडपाचो दिपतो वरगूणचोय तेन्ना जो वरगूण देवान तुका म्हाका दिला ताचो उजो अदीक पेरोय म्हूण तुका उगडास कोत्ता हो उगडास आमकां उगडास कितलो केलो म्हणल्यार आमकां आमी शिडूक जाताय काय हो उगडास आमकां येता काय तो उगडास आमी आयकताय काय तो आमगे देराचे मात आसतलो खाटा 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 कोन्न आमी आयकताय काय आम केअर कोत्ताय काय हो आमी दुसरे कानार उडयताय काय बरें कोन्न सांगोचोय बरें कोन्न जो बरो कोन्न देवान तुका दिला तो तूं कितें कोत्ता तूं उज पेरोयता तो उज दिसा दिसपट्टी पालोयता आज न्ही फाल्यां फाल्यां न्ही पोरां न्ही मागीर every day is tomorrow never comes you better look after today praise Jesus now one will speak and that always reminds me always म्हाका उगडास कोत्ता जाणो आनी हें कितें आतां हांव कित्या सांगता कित्या प्रॅक्टिकल करपा हें दिसा दिसपट्टी आमगे जिवीत आमी सगळीं हिंग आहाय तीं एक कारणा लागून आहाय तें उतर आयकपा आहाय आनी आमी सगळीं हिंग आहाय तीं थिंगासा वयर सरलें कित्याक तो आवाज आयकिला तो आवाज आमी मानून घेतला आनी आमगे काळजांत ताका जाग दिला मागीर ताका लिपोवन दवरपाचो तो वरगूण डोल तो थिंगा कितें म्हणटाय ताका चिड्डून दामून दवरपाचो दवरपाचो. चेपणें घाताय तोरां ते भाशेन ते भाशेन दवरपाचो कितें करपाचें सो या 1 Corinthians 6:19 and 20 घाल
Praise God. So, so beautiful. उतरां काबार जायनाय. आनी तें उतर आमचे भितो हा तें भितो ऊन ना. तूं उलयत तितू तें उतर येता. ठापा 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 करून. आनी तो उलोवपा सोदिता. तो आपणागे उतर भायर काडपा सोदिता. आनी ताका आमगे हंबल तोंड जाय, आवाज जाय. सगळो वरकूण आमचे भितर हा आनी तो सांगना आमकां आवय तूं हाल व्हडलें शिकून यो, तुगे हाल ते 4 पेज आहाय ते वाचून यो, सारकें बाय हार्ट करून यो. आ तूं आहा ते भाशेन यो. आपूण उलयता. If you want to boast, you boast in the Lord. It's not about you. It's about me. About me म्हणल्यार not me, but who is inside me. So 19 by and 20. So तो सगळें करपा सोदिता पूण आमी कितें कोत्ताय काय? आमी ताजे पासत कितें कोत्ताय काय? खंय गेले गो? Praise Jesus. जायते इल्ले वॉरियर. जालें मुगे हो स्क्रिप्चर निमाणो. Praise God. I won't say निमाणो. आतां सगळे आहाय ते व्हडले फाटा फाटा कोण उलोयाय. Praise Jesus. खंय गेले फ्लावी? Okay, Jonina, go by 1 Corinthians 6:19, please. 1 Corinthians 6:19. 19 and 20. Thank you, Jesus. So, तो पवित्र आत्मा हरेच एक पाट म्हाका दिसता वय ताका बड्या कितें जाता आसतलें. म्हणजे तो कितू फास्ट. तुम्ही देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला आनी तो तुमचे सवें ठिकाण करून आसा. तर तुमची कूड ताचें मंदीर आनी तुमी तुमचीच न्हय. हे नकळत तुमी देवान तुमकां गुलामपणांतली सोडयल्यांत आनी त्याय जाल्यार किंमत फारीक करून म्हणटच तुमचे कुडींत देवाक महिमा दियात. Amen. Amen. Praise God. So, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit, whom God has given you? तुगे कूड देवागे मंदिर आनी देवान तुका पवित्र आत्मा दिला. ही तुका खबर ना मोठा. तो पवित्र आत्मा देवान दिला. आनी तो सारको आमकां जाय थिंगा आहा. पूण आमी कितें कोत्ताय काय? आमची आकांत हुंयसान येत काय? एंग्जायटी हुंयसान येत काय? एकले हांव मिनिस्टर कोत्ता. हर म्हणल्यार तें हांव जाणा तेगे स्टोरी पूण तें ऑस्ट्रेलियाचो होता. सगळे पाटी मरिया प्रे फॉर मी. एक दीस हांवें म्हणलें बायबल हाड. आय विल यू ओपन द बायबल एंड यू रीड फॉर मी. सो थिंग्स आमगे जर्नी स्टार्ट जाली. अगेन तें बायबल उगोवन वाचिता आनी तें उतर इतू पावरफूल. म्हणजे बरें कोन्न वाचिता. होली स्पिरीट म्हाका दाखयता चोय मुगे उतर. चोय मुगे उतर हुंयच्या बाय सोदतें. एंड रियली ते चेडवागे तोंडांतल्यान सारकें पावरान तें उतर तें वाचिता. काय बरें कोन्न जाणो. सो हांवें म्हणलें चोय तुवें वाचलो ना न्ही. आनी हांवें रिकॉर्ड केलें कॉन्वर्सेशन. हांवें म्हणलें तुका हांव धाडटां तुवें कितें वाचिल्लें तें. कितें कोन्न वाचिल्लें तें तूं चोय म्हणलें. आनी तूं चोय तुका देवान कित्या विंचून काडलें. मागीर तें स्टोरी तेगे कितें एंग्जायटी. आपणागे मुगे एंग्जायटी म्हणटा. मुगे एंग्जायटी बंद जायना. म्हाका मागीर भिरांत येता. आनी मागीर मुको कंट्रोल जायना. हे भाशेन सगळी चोय एंग्जायटी, फियर, लॅक ऑफ सेल्फ कंट्रोल सगळें. हांवें म्हणलें सॉरी टू से तूं एकूय उतर उलयलें तें बायबलां तुवें आतां वाचिलां. So I had to give her, I think I spoke about God has not given you a spirit of fear. The spirit or same scripture. सगळ्यांक सांगता तुका खबर ना तूं तुगलें न्ही म्हणून. Don't say मुगे fear. Don't say मुगे तें. हे भाशेन उलयनाका. सो तें वाचिल्लें उतर जालें. जायत टायम जालो. मागीर मुगे आनी तांगे टायम टॅली जायना जालो. आनी हांवें सांगलें I can't
this. Whatever you have learned, you have to practice. Keep saying, open your mouth and speak. तुका आत कितू scripture हाय ते watch दिसा एक एक. खबर ना. Yesterday, आज message केलतन म्हाका, Maria, pray for me. I'm going for interview, but my anxiety does not stop. Oh my God, I sangile. Now again, you made your anxiety. Where is your God? So you have place for anxiety. You don't have place for God. I said, you know that anxiety is the spirit. And God does not encourage those spirits in your body. Your body belongs to God. Your body is the body of Christ. You are a child of God. So thanks for reminding, Animal. When you're going, God has created you to be confident. Victory belongs to you. You are a winner, never a loser. You're called to be the head and never the tail. So you are always called for something on top. Amen. So thank you. God sent you to renew my mind, to change my mind. I said, no. God has called you to change someone else's mind. But first you have to renew your mind. You read the word, you know where it's written. So ए भाशेन आम कोत्ताय, आम ताका इग्नोर कोत्ताय. आम जाणोय, आमकां सांगलोलें कोणें एक तेंपार. पूण आसूं, तें एकू आचिल्लें जालें, कोण खबर. पोत्तून आमी आनी दुसऱ्या सांगताय, फोन कोत्ताय, मुझ पासत म्हाका 2 स्क्रिप्चर दी. You see, कितकोन आम ताका होकमान कोत्ताय. Hockman, offense. We hurt him. पण तागे दूख पासून आमकां जायना. We don't care. But what about that वर्गुण आमकां दिल तो? आम कित्या पिड्यार कोत्ताय तो? कित्या उजार कोन्नाय तो? आनी केदो उजार कोत्तोली तो? मातशें चिंतया बारीक. ओके, हांव तुका सांगना, म्हाकाच, हें हांव म्हाका म्हणटा. So praise God. Thank you, Jesus. Okay, can someone add? Come on, Corinne. Don't you try sang? I love to hear you speak. Yes, Jesus. And then Praise God. Sister Maria, I was watching you smiling. Praise God. And with your smile, that class is becoming so, praise God. joyful, praise God. आता हांव तूं सांगतालें पळय तेन्ना न्ही तुका पळय तेणेन सांगलें आमकां कशें रिजेक्ट कोत्ता पळय तें तो हें न्हू म्हाकाय तशेंच घडटा आनी आयजूच कितें घडलें जाणा पळय हांव न्हू म्हाका एक नेबर आहा हांगा गोंया ती न्हू जाणटी ती आनी इमॅजन आय एम इन माय 50s आनी शी इज इन हर 76 ती कितें Praise God. आनी लोक म्हणटा न्हू एका आनी कोण फ्रेंडा मेवना गा हे म्हातारेक घेवन भोंवता सी people are thinking like that but you know what God put me in her life send me to Amen. her Holy Spirit every time when I was to go to her place um she used to say speak wrong words like maybe possible so जाय ते तिका न्हू देव तर सांगपाक ट्राय कोत्तालें केन्नाय म्हाकाच न्हू बेजार येतालें आगे ते हें म्हणना गे आसूं आनी हांवें कितें केलें न्हू आय स्टार्टेड प्रेइंग फॉर हर तिका पासून हांव मागणें करूंक लागलीं तिका आय स्टूड इन द गॅप फॉर हर एंड आय स्टार्टेड प्रेइंग आयज कितें जालें ती मातशी न्हू सीक पडली आनी सो हांवें तिका खबर घेवपाक फोन केल्यार न्हू म्हाका लागली शी स्टार्टेड युजींग फिलींग बेटर आनी राती कितें जालें न्हू हांवें तिका न्हू एक टिचींग धाडलें ऑफ अ मॅन ऑफ गॉड And before sending the teaching, I prayed to the Holy Spirit, open her spiritual eyes. Thank you, Jesus. Today, when I called her, I said, phone kona pade maka kiti molagli janayti. Awi kite go te teaching molagli. Ani kite zale mutle. Awi kai bore go sangta Bible Praise ache. God. Praise God mutle ayn. Ata mutle mak ata kit zale. Maka ek sondi meoli no ata. Fete kuru nulopak no dea utaru. As Maria waits for a chance, I just took that step. Praise God. I jumped in the conversation. I said, Auntie,
जाणा म्हटले हेजे फुडें म्हटले कितें पळय उलयता पळय तें तुज्या जिबेर आहा मरोण आनी जिवीत म्हटले. You are responsible, I said now. Now the pain in your body has to go, I said. Start speaking to it, I said. Now you understood what the word is, I said. तुक सांगताले मगे हांव म्हटले तुक म्हटले हांव रेतीरांक बी वताली मगे थिंगा म्हटले हांव तूं कितें आयकताली म्हटले ना गो हो म्हटले सारको बरें सांगलें गो बरें म्हटलें हांव तुका एक काम कोत्ता म्हटलें आयच्यान तुका न्हू हांव एक 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 तेजें टिचींग धाडटा तूं आयकोंक रेडी हा वोय मोलाक दी हांवें आनी टायम वेस्ट केला हांवें 2 धाडलीं I didn't waste Wow. time because Praise Praise God. God. now praise God, yeah, because it is so rejoicing, when you Yes. work Yeah. in the vineyard of the Lord to save Yes. a soul. Yes. Healing is Amen. healing by default will Exactly. come. It is You it is feel our peace. right. We are healed. But to save a soul, we are called here to save a soul, to win souls. Amen. Yes, Huh? yes, Hallelujah. amen, Thank you, amen. Jesus. So Yes. कोणी म्हणोंक म्हाका आनी the scripture what you took, God chooses the foolish to Foolish shame the and the wise. wise. Amen. म्हाका आनी कितके म्हणोना हाका आनी कितें पिशें लागला हाका आनी Yes. हे मिस्टर बिलीवर जाला हे प्रोटेस्टंट जाला तुमी कितेंय म्हणा म्हाका येस आय एम अ बिलीवर येस आय एम अ प्रोटेस्टंट Praise येस आय एम अ रोमन God. कॅथलिक येस आय एम एवरीथिंग बिकॉज यू नो वॉट द वर्ड ऑफ गॉड फॉर मी इज म्हाका कितें जाणाय जेजू दाखवेला आमी फाटें Amen. Amen, amen. आमी तर Hallelujah. बिलीवर प्रोटेस्टंट आनी कोण पेंटिकॉस्टल आनी कितें तर म्हणूंक उरलीं जाल्यार कोण फूट घालता कोण अलाव कोत्ता देंवसाराक येवपाक थिंगा Praise आमीच God. Amchit मनशांच. Yes. आमचीच आमचीच मनशां. आमीच मनशां आमी अलाव कोत्ता तेका लागोन आमी सोगलीं एकूच बापाक Jesus. आमी हे कोत्ता नमस्कार कोत्ता वी वर्शीप द वन ट्रू गॉड. Praise We God. may be in different sects, but I'm not just talking about the sects here, the different denominations. But I want to say only one thing. एको म्हणूंक सोदता आमी सोगलीं एक कित्याक आमी एकाच देवाक सोदतात आनी एकाच मोनांत आमी तो त्या मोगान तो जियेत won't we establish heaven on earth? Oh, Yes. definitely. Praise God. Praise Yes. God. So, today I was so happy, when this young friend of mine who is 77 years old, I know after having so many encounters with her, trying to show her, like how to speak the word. But then, the Holy Spirit also told me, don't, it is a time young na. It is a time azuni young na. A time Yes. will come when, it will happen in such a way, suddenly it will happen. And suddenly I saw an outburst today, and I was so happy because, she told me, can you send, she said. Praise The God. itke time अरे तू आयक गे मातशें आयक गे तू तेशें उलयनाका गे तेशें म्हणनान गे पळय गे अशें गे हांवूय मातशें म्हाका इरिटेट जातालें कित्याक ही Yes. आतां मातशी जाणटी गो न्हू आनी Praise आय शू नॉट अलाव हर टू से ना गे तेशें म्हणनान गे आसूं से पळय गे बायबलार हें सांगता आनी ती घोडे म्हणटाली आसली मनान न्हू हे आनी म्हाजो बायबल God. बायबल Bible. बायबल बायबल हे आनी व्हडलो पाद्री जाला आनी आय टू टेल ना आय एम हेल्पिंग दीस प्रीस्ट दॅट प्रीस्ट हांग गेलीं त्या पाद्रीन गेलीं थिंग गेलीं ते इगोर्जीन गेलीं गे ते मॉनेस्ट्रीन गेलीं गे ते सेमिनारीन गेलीं गे हांव God. ती चिंताली आसली न्हू हे काजार जावन हे अर्द पाद्री गाय ही 75% पाद्री गाय हे म्हण can you imagine? But you know Praise what? Jesus. I had that zeal inside of me, that I want to bring her in the kingdom. I want that desire. Hallelujah. I desire. No, Amen. I had, and I used to pray for her. I used to Praise pray for God. her, and I'm happy today. That this thing happened today because Maria shared her experience. तुझे तुवें सांगलें न्हू आनी म्हाका हिंगा आयज घडलें पळय तें पळय ठाट करून जालें थिंगा It's पळय. so awesome, isn't it? It's Praise so God, awesome. it is such a Yes. joy, when you bring a soul into the kingdom, no? तुका इतके Yes. बरें दिसता जाल्यार कितें आमी खुशाल न्हू सोर्गीचो बाप कितको खुशाल जातलो. Yes. Amen, Yes. amen. And what about Praise that God. soul? They are Yes, rejoicing. They are in the glory. praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Now Awesome. I hand over to somebody else the mic. Yes, Fatima was. Praise God. Hello? Praise the Lord. There you go. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Jesu I'll Arka. explain. Next is I'll take us Eliza. to- Eliza, be ready.
I'll take a scripture. Okay. Thank you, Jesus. Acts 20:32. Aha, Linus, मातशें scripture घाली. Praise Jesus. Linus, in the name of Flavia. Amen. Acts किती गो बाय 22. फातिमा? Acts Acts 22. 20:32. Acts 20:32. Praise God. Thank you, Jesus. English in Brinko, I am a Brinko. Anyways. 20:32, Flavi. ते गाता रहा. तू मागे इंग्लिश इन वाच तुका हिंगा चाहतो. Oya pol English in wachita tasale. Okay. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Golden 32. 32. ये इंटरनेट के जद सब में सब. Praise God. Janina, otherwise you can read from your Bible by. Yeah. I'm This glad time, good and I busy for me This to is पढ़ना 32 येल ना. guy in this quotation. Na, Anaka ilo na. 17 on this पढ़ता. Okay, Janina, go ahead by. Yes, sister. Tak दोन दूतांचो इतिहास म्हणटाय न्हू. 32. Yeah, 2032. आणि आता देवाच्या हातान तुमकां घालता आणि ताचे दोळारायच्या उतराक तुमकां पातयेता. तुमकां बांदून हाडूंक आनी सगळे पवित्र केल्ले बरोबर तुमकां दायज दिवंक त्या उतराक पदवी आसा. Amen. 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 So आमकां कितें सांगता की आमी we are in Christ. आमी देवा बाराबो आसाय न्हू आनी आमगेली जिवीत जेजू क्रिस्ता बाराबो एक नवें जिवीत अशें आनी एक देवाचें उतर जें आसा तें कितें उतर म्हणलो कितें जेजू जेजू. आनीक तें उतर फकत एक उतर तर आमी घेवन आमगे जिवितां वापुरलें जाल्यार आमगे लायफ आखो चेंज जाता जिवीत आमगेलें तें उतर आमगेले जिवितान जिवें जाता कित्याक देवागे उतर आमकां सांगता रायट Hebrews 4:12 that the word of God is active and alive. Amen. आनी इवन आम बारीकसाणेन चोयत जाल्यार चोय एक स्क्रिप्चर जेन्ना आमी when आमगे spirit when our spirit is very low आमगे भितर आमगे आत्मा इतुलो दुखेस्त आसता and suddenly तुका कोण एक scripture धाडटा okay and that scripture says that commit yourself to the Lord and he will going to take care of everything आणि तुका तें इतुलें ट्रिगर जाता तें वर्ड की आवयस हें म्हाका जेजू मुको उलयत काय हें Praise देवागे उतर मुको मुगे काळजा टच केल काय this is the fact of our lives आमी क्रिस्तांवां आम जियेताय पूण आम कित कोताय we are just living the life we don't believe in that word even me आतां हांव तुमकां सांगता but हांव देखून सकयल पोटा 1000 पाट पोटा आनी 1000 पाट उठोता कित्याक आमकां कितें दिसता हें उतर फोरें देव सांगत काय देव होरें आमगे लायफां आसकाय in Psalms 34 it says that God is closer to those people who are broken hearted. broken hearted. Amen. Yeah. But today when I was listening to the morning devotion, I was thinking, God, are you really with me? That means I was doubting God.
I was Yes. questioning God. आम तेच कोताय आम कित कोताय देवा क्वेश्चन कोताय आम देवा दुबावताय आणि दुबाव कोण आमगे ब्लेसिंग्सांचेरी आमी कातोर माताय it's आराम. it's cancelled because आमगे तोंडान आमचे पण उलयताय आतां कोरिनान सांगितलं life and death is in the power of our tongues and those who do it those who love it eat those fruits whatever they are getting from that word what they say आणि आमकां मेळटा आम कित मुटाय तेश कोन सो हिंगाय बी आमकां हे उतरार आम कित सांगता अपोस्टल लूक दिस इज रिटन बाय लूक सो तो सांगता की आमगेली जिवीत जेन्ना आमी जेजूचेर थारायताय इट इज अंडर द लॉर्डशिप देवा गेल्या जेजू गेले लॉर्डशिपा पोंदा आमी आसताय आमी सगळीं क्रिस्तांवां बट डू वी रियली बी अंडर हिज लॉर्डशिप आमी रावताय तेगे लॉर्डशिपाक ना आमी आमकां जाय तेश कोताय Praise आमी God. आमगे आम टायम दवरताय आम चिंताय अरे हांव आज इतलें रोजार कोतोलें पयलीं हांव जायत रोजार कोत्तालें नाव वॉट आय लेफ्ट हांव एकूच चॅप्टर घेता इट्स बीन लायक मंथ्स नाव पयलीं हांव एटलीस्ट 10 चॅप्टर्स बी वाचतालें पर डे आतां मागीर हांव बायबल स्टडी वयतालें थिंगा आमगे पास्टर म्हणून लागलो 10 स्क्रिप्चर्स वाचून केसो आयदो you have to know it properly. You have to meditate on it. So I left. Since that day, हांव कित करूं लागलें एकूच चॅप्टर घेतालें लेट्स से I was on the book of John. एक चॅप्टर घेयलो तो हांवें कितू फाटी एक वरा हांवें तो वाचीत रावलें till it gets deep into my soul. Praise So God. tomorrow when I hear, I know which chapter it is. देवान एश म्हणलोलें जेजून तें सांगलोलें see हे उतर देवाचें इतुरलें that is so important for us. आमगे जिविता हे इतुरलें गरजेचें पूण आम इसरोताय आम कित कोताय आम दुसरी कोताय we go for all those rituals which we are taught from our birth. We are going for those rituals. आमी रिलीजन करूं लागताय क्रिश्चियनिटी रिलीजन न्हू जेजू कित्या येयल्लो संवसारांक तो आमकां पातकांतू सोडोवपा येयल्लो and he came for what? He was love. तो मोग आहलो आनी तो येयल्लो संवसारांत की आमी बी तोच मोग एकामेकाक करूं जाय देखी डू वी डू दॅट कितें आमगे जिवितां आम कित करूं जाय जेजू कित्या येयलोलो आमगे जिवितान आम एवरी सोद्दां आमी चिंतूं जाय आम कॉन्शियस जावपा जाय की तो कित्या येयलोलो जेजू कित्या येयल्लो संवसारांक फॉर वॉट ही केम कित्या येयल्लो आमगे लायफान तो संवसारांक कित्या येयलो आम सोडोवपाक आनी तो आम कित शिकयता देवागे उतर आम कित शिकयता टू लव our neighbors as we love ourselves. आमचो मोग कोत्ता तेश कोन आमी दुसऱ्याचोय करपा जेजू क्रिस्त आमगेले जिविताचो सोमी when we are born again आम कित म्हणटाय that Lord you are the Lord and Savior of our life. What does that mean? That means आमगेले तारू आमी जेजूचे दवरताय Our आमगे God आख्खे is जिवीत wow. आम तेगे Thank you, हातान Jesus. दवरताय न्हू Yes. आमच्या हातान पूण आम कोताय जाय तूं तेश कोनू आम ना. कोनाय आम इसरोताय केन्ना तें उतर I was reading this scripture today. It touched my heart. And I said, why don't I share it? When sister said, anyone can share. And this is so true. जेन्ना आमी मुटाय Lord, you are my Lord and Savior. आम खोरे ते काळजासून मांडून घेताय आम बेश्टे मुटाय दुसरो मुठ देखून This is the real meaning of being born again. की तुने फोरे जेजूक आपल्या गेलो सोमी म्हूण मांडून घेयला तुगेल्या जिविताचे राज करूं आनी तो दाखयत ते मार्गान चलो ते उतर दाखयत ते मार्गान आमी चलो टू बी ओबिडियंट हे संवसारांत आनी कांय गरजे न्हू अनलेस एंड अंटील वी बी ओबिडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आमी जागृत जावपा जाय जेजू येवपाचो वेळ जाला भाव भयणानो आमी एक उतर घेवन ते मेडिटेट करून आमगे जिवितान वापरून आमी
दुसऱ्याकय ती वाट दाखोवपा जाय. Yesterday I was talking to one female. हांव ते बेश्टें फोन केलोलो एक्चुअली मुगे कितें काम आसलोलें. मुगे LIC काम करता म्हूण हांवें ताका मेसेज घायली. बट गो टू सी ते बाडे हॉस्पिटलां हाडलें. And when she told me she was in the hospital, I was really sad. And I told her, sorry, go on to phone kelo. And I told her, and I call my blessed, itu koi bhi aaye, we are blessed, itu group aaye, te praise gaile. And then I gave her a scripture. I told her, so how to crosar kota. And I text sangile, tu devache viswas to, bawad to, jedna tu wachita. I sent her Romans 8:11 and I te personalized contact dale. And I text sangile, प्रिसिला तू हे वाचिता न्हू तू वाचतो ना बेस्ते वाच नाका वाचूंक जाय म्हणून हे देवालें उतर हे उतर तूं भावार्थान आपणाय आनी तुगे कुडीचे तुका हिलिंग मेळटलें हांवें ताका सांगिल्लें हें तूं मुडीत राव आनी हें समज की देवान तें ऑलरेडी तुगेल्या लायफाक केलें म्हूण यू नो समटायम्स आम जेन्ना स्क्रिप्चर आम केन्ना देवागे उतर दुसऱ्या मुगे भुरगीं देखून म्हाका म्हणटाय तूं व्हडलो पास्टर जाल काय म्हणटाय when I tell them about a word. पूण ती सजमनाय यू नो हांव कितें कोता हांव तांकां सांगोता मुगे काम कोता सांगपाचें यू नो द रेस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय गॉड कित्याक देवान सांगिलां you go and touch those people then the Holy Spirit will do the rest of the work that conviction तो दितलो तें काम आमगे न्हू but we have to take the word to someone बसून रावपा न्हू घेन आतां हिंग आयकिलें आनी हांव हिंगा बसून रावलें इट्स नॉट वर्थ इट सी आय एम नॉट वर्किंग हांव घराको आसा बट स्टील हांव कोण कोणा म्हाका चान्स पडटा हांव तांकां उलयता इवन हिंदूज जावं मुस्लिम्स जावं हांव आतां पयर हांव एक मुस्लिमाक सांगतालें सगळें देवागे उतर कितें एंड दॅट द एंड टायम्स आर व्हेरी क्लोज आम चोयताय कितें जाता तें चोय आमगे हिंगांनी पोतू कितुले हातार माताय दिसाक कितू पार्टी पोटाय भिरांत येता पूण ती भिरांत कोण काडटा देव काडटा कित्याक तो आमचे बारा आसा ही इज हियरिंग Amen. दॅट सिच्युएशन And we have to pray for others also. कित्याक others जाण भिताय. They don't know the word. ती वखत बेश्टे आमगे रोजार आम रात दीस कोताय ते रोजार जाणाय. They don't know what the word of God is. आमी आमगेले भाव भयणाको वो Bible, the word of God, देवाले उतर पावोवपा तोजवीत करूंक जाय. We have to try and ask God to give us that grace to reach people, to know the word of God. No, amge ani keslo history. And you know, we must always start with our testimony. Jedna kono amge testimony aiktai nu, tenka tengelo bawat chota. Am dekho dusrange testimony choil moto how is dewan tenge life eshko kele Yes, God. mugle life to kotolo teko korun zata. Why not? Dewa ko sogle korun zata. You know, Yes, sometimes I'm sad potay so called. Even me. I'm telling you now, suddenly a gear starts and I'm stuck here. I was so frustrated. Many things are happening in my life. Thank you, Jesus. I'm really saying, I was for itulli mujhe ye gear zate soid muge life gear zalo. But you know what? Muko ek part sosuda now sister message gata. Please sister, maktuko ulo pa jai because I don't want to confess anything. Praise God. Anything negative out there bejar kota mak to ko lopa जाय please कित्याक को मुगे गाडीचा फुटपाबाला तेशको जाता पूण My God. you know what I have him तो आहा मुजबारा बो एक पार्टी जाता ती म्हाक सोडले सारखे ची जेजू कित्याक Yes, सोडले पूण ना तो आहा तो मुजबारा आसा तेगे ती उतर म्हाक धीरानी घोटाय दिता की तो आहा म्हूण कित्याक एसो दीस हांवें मुगे लायफाक चोवू नाय केन्ना चोवू नाय पूण हांव तेका थोडी पुसार आर्ग दिता आनी हांव तेका वंदन कोता कित्याक तेणे म्हाका हे दीस दाखयले देखून आनी म्हाका संवसाराची तेणे ओदी ओडोवंक दिली देखून You know, in our lives, I'm sogle kotai, but we do not know what life is and how life can treat us in return. आमी सदां रेडी रावपा जाय लायफान वर्स्ट एक्सेप्ट करपाक It's not always a bed of roses. It has thorns also. So many thorns that can prick you and make your life miserable.
And जेजून सांगितलं, he has said that this life is not going to be full of love, joy, peace, and with all bed of roses. No. तेच सांगितलं, persecutions will follow. पुतो कित मोठा, be of good cheer. I have overcome the world. Amen. This Hallelujah. word of his keeps us going. हे आमकां strong दवरता. की तो आस म्हूण हांवचे बरा तेणें सगळें केलां. ऑफकोर्स तेणें सांगोना, तेणें प्रॉमिस केलो ना जिवीत सारकें भांगरान बसतो म्हूण आमगेलें ना. You know, in a flick of a finger, आमी भिकार जावपाक शकताय. That flick of a finger, we can become millionaires. You know, because God is there with us. You know, we have to have faith in God. Even if we are beggars, you know, He will always lift us up. तो आमको वयर काडटलो. Praise God. आम दिसत आसतलें म्हाका आतां सिस्टर सांगताली आम केसो आम चिकडा आसलीं. I can tell. हांव केन्ना फाटीं सरपना मुगे जिवीत मुखार दवरपाक. कित्याक हांव जाणा मुगे जिवीत केसो आहलो तें. पूण तेणें म्हाका मोलादीक सोजमोन ते कचऱ्यांतुली वयर Amen. काडलें. Hallelujah. Thank you, Jesus. कित्याक Wow, तो that's so जाणा beautiful. तो जाणा की हांव कितें तें. म्हाका खबर खबरना हांव कोण तें. But he knows. तशें तुमी बा आमकां सगळ्या तेणें विचून काडलें. It's not because I'm only B.Ed केलोली, only graduates, degrees घेयलोली, theology केलोली. No, मुझ पाटी ना जाल्यार कांयच न्हू. I have not even done any degree nor any, qualifications. But he chose me. And I thank him for that. So केन्ना तुमी ल्हानविकाय घेत, boldness घेवपा जाय. We have to ask God. ते आमकां boldness दी म्हूण. मुखार सरो. तेगे उतर दुसरे हितू व्हरपाक नेशन्साक. To spread his word. कित्याक तेगे उतर आमगेले लायफाक एक supreme अशें ओडवीक, I don't know what word you can use for supreme. It's like that that word of God has given us that Moladik, isn't it? authority. व्हरतें व्हरतें What? व्हडटी ऑथॉरिटी दिली तेणें ते उतरान आमकां. ते उतर घेवन आमच्यान कितेंय करूं जाता. Anything good can happen in our lives because ते उतर आमगे लायफाक कित करूं जाता तें आमच्यान कोणाच्यानी चिंतूं जायना. हुंयची एक स्क्रिप्चर घेयल्या ती घेत तूं राव आमकां दिसोता की ना हें उतर कांय जाचें ना. बट नो, फुंयच्यान तें उतर फळादीक जाता. कित्याक तेगे उतर सांगता, माय वर्ड वील नेवर कम रिटर्न टू मी वॉइड. Amen. In Isaiah 55:11, it says, His word will never return void. Never. It will accomplish. So ते उतर बेसते सांगना आमकां की accomplish जातो म्हूण. फ्लावी मातशें हें उतर घाता Isaiah 55. I think it's 11 only. Old Testament घालूं जायना बाये. आमच्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी खोशी पाडल्या बगर आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. Amen. So, देव कितूक he's telling us clearly, हांव मुगेलें vision कोला न्हू, ते विजनाचे जेन्ना उलयता हांव तेका सांगता, this vision I made, Lord. It was for appointed time, but now I have no time. I tell God, it's not now appointed time, God, now, because your word says this. तुगे उतर एशको मोठा की तें केन्ना void होयच ना. आनी हें तेगे उतर. Habakkuk 2:3, it's not my word. But things don't work out sometimes. It is because his plans may be something else for us. I cannot doubt his word. आमी देवागेले उतराचे केन्ना दुबाव केले म्हळ्यार आम कोताय, इवन मी. आनी हांव तुमकां सांगता, बट एक पाट हांवूय सकयल पडटा, हांव इतुली वायट, I fall in such a bad way. I cannot explain. Because जेन्ना एक मनीस सारको तुटता जाणा, you don't know where to go. तूं सारको सांडोता, साप तुटोन पडटा. पूण थोडे वखदान, not even a second maybe, that same word makes you get up from that place
तूं पॉल थिंगसोन कित्याक तें तुका तें बळ दिता. हांव आसा तुजे बाराबर. तो होली स्पिरीट तुका सांगता भितरसून तुगे काळजांतसून तुका सांगता की हांव आसा. You know, Jesus said that those who believe in the word, as the word says, as the Bible says, scripture say, as said, he says, out of you will flow rivers of, living water. So this is what his word says in John 7:38. So it is not just like that. He doesn't simply say like that. Let me read that word for you all. John 38. Konkanin sudum potole. John But dewa gele João 7:38, sister. See, I'll read it. Where is it? 36, 37, 38. Ani mojer bawat teवता tani piवचे पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताचे भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो जोरी घुसघुशीत व्हांवतल्यो. चोय देव कितें सांगत तो. See what God is saying. तो म्हणटा ते मनशागे हितूसान म्हणटा भितरसून ताच्या भितरल्या जिव्या उदकाच्यो जोरी घुसघुशीत व्हांवतल्यो म्हणटा देव. केदोना जेन्ना आमी तेजे भावार्थ देवतात. सो आमी तेजे भावार्थ दवरूंक जायो जेजूचेर. आनी जे हे उतर सांगता ते खरें म्हूण आमी मानून घेवपा जाय आमगे जिवितान. न्हू बेश्टे वाचूंक जाय म्हूण वाचूंक जाय ना. ते वाचून समजूंक जाय की ते आमगेले जिवितान आपणावपाक. आनी देवा कडेन कृपा मागोंक जाय ते आपणावपाक आमकां कृपा दी म्हूण. कित्याक आमी म्हणटा हांव ट्राय करतलें. ट्राय म्हणून कांय ना आमगे जिवितान. जिवितान माय गॉड व्हॉट हॅपन्ड? ओके सॉरी. जिवितान ट्राय करपा म्हणून कांय ना. Praise God. सो आमी देवा कडेन कृपा मागोंक जाय की आमकां तूं आदार दी म्हूण. आमकां आदार दी जेजू की हे आमगेल्या लायफाक आमगेल्या जिवितान आपणावपाक आनी ह्या तुगे उतरा बरोवशान चलपा. न्हू आमी बस तें वाचिलें आनी बसोन रावली ते जायना म्हूण ना. ते उतर जेन्ना तूं पोतून तुगे जिवितान तूं जेन्ना तूं जाणा बैल जेन्ना तोंड खाता तो खाता चाबोता you know he keeps on chewing on that grass and मागीर तो पोतून आपल्यागे भितर हितू घाता. You know, this was taught to us, excuse me, when we were small in that school. And तो मागीर तितून दोता. आणि मातशें वखदां तेच पोतून हाडटा and he keeps on chewing. We have to do that. ते बैला भाशेन आमी जावपा जाय. उतर घेवपा देवागेलें आनी कितें करूं न्हू. The word of God. And that's when that word of God will work in us. It will become live. Amen. It will become flesh in us. Praise God. आनी आमी ते उतरा वरवीं आमगे जिवितान आमी चोयतलीं. We will see success. You know, because the word of God says in Joshua 1:8, when you read the word of the law of the book of the law, he says to read it and meditate on it day and night. He doesn't say only one time. No, he said day and night. तुक तो ट्रबल जाता ती स्क्रिप्चर उगडा सोडपा बरोय आनी मार ओंटीचे तूं वयत थिंगा बाथरुमा मार हांव कोत तेश कोन कुजना मार तूं तुगे काम कोत तितले कोन बेडीको मार आनी ते चोयतोन तूं उगडास येतलो. Say it loud and believe it. You know how Proverbs 3:5 and 6 mudit rauta that I will trust him no matter what I'm going around me. I am a very big example. हांव मुगले example जावन दुसऱ्यागे सांगना मुगले जिवीत सांगत. I am really telling you, I am going through the worst battles of my life. I can never even I never even imagined, but I know
He's doing it for my good. Amen. I know Amen. nothing is to do some harm for me. Mak white korpa to kaiko na. Auzana to kitko te muj borea ko dekut. Ani to mak dakoita sansar choi muj duye. Choi tu choi tes tu to sansar. Tu sogल्या रोखडे believe जाता. No, it's not like that. Sometimes आमकां देव जायत दिता. You know, God blesses us. Abundantly He gives us. Even when you don't even think. Like Ephesians 3:20. Exceedingly, abundantly. You know, without even imagining what He is giving us. He can give us, but He gives us. But you know what we do? आम पिशा भाशीन चित नासतना कोण काम डिखेरी जावं हांव ते प्रॉब्लेम जाले चल दिले आनी तूं कित कोता ती बाय रीत कोता बाय रीत जाल म्हणटोरी तूं कित कोतोले कांय करूं जायना तेन तुक दिलोले तुवें तुक दवरले तुवें तुक दवरनासतना दुसऱ्याचे चिंतिले तुक तेन सांगोना तुक सारक भिकार जाव दुसऱ्या हेल्प कर म्हूण वी हॅव टू यूज आवर विजडम वी हॅव टू आस्क गॉड फॉर विजडम आम देवा गेली जाणविकाय मागो जाणविकाय म्हणटा न्हू सिस्टर मागो जाय Praise God. विजडम मागो जायो देवा कडेन की आमकां पयशे आमगेले कितको हँडल करूं जाय ते आमकां विजडम दी म्हूण एंड डोंट गो बाय अ हार्ट Listen to me very clearly, my brothers and sisters. This is life. Life is not, you know, amka dev dit mun ami blessing kela, of course, but we must ask His wisdom to use that money, whatever He gives us, and not randomly just give somebody or keep on spending. Maybe somebody doesn't even deserve it, and we just give it, thinking, "Ah, we na dewa lagon, dev gode white sastala, tek dil na tek help kelna." No. We have to use our wisdom. देवान आमकां विजडम दिला दिलना मागाय तेन सांगिलां जेम्सांक मागाय आपण थोगला एसो दीत म्हूण So we have to be ready for these worst days in our lives. Nothing is fancy now. Nothing is green anymore. जेजू येवपाचो ओगो जाला आनी जेजून कितें सांगिलां माय चेड्या ओडपाना चेड माय कोडपाना सून गो माय कोडपाना चोड माय कोडपाना गो बायले ओडपाना भुरगीं माय पाय कोडपानाय So this is happening in the world. We have watching everything. See the world. Kingdoms ogotai. Nations are fighting over nations for no reason. Now tuka zogat motori tesh Flavia yata. Flavia zogat mot tesh Fatima yata. Fatima ko zot mona ting Joanina yata. Eshkon sogli ekmokak chen sogli korit rautai. This is what is happening in the world. And this is written in the word of God. देवागे उतर ये सांगोता. So brothers and sisters, look out around yourself, surrounding you, what is happening in the world, and please get into the word of God. ये देवागेले उतर जे आमी मोठा जेजू आमगे दोनी म्हूण you know तुम बेस्ती ये तेगे authority घेनु function करूं जायना. You have to mean what you do in your word, in your life, sorry. Tegeli vutor mulali kurpa dita amka. Word is a grace for us, given by God, Jesus. Amkai kelona that we should get the trophy. Ham sogli baat ki. Kon eklan dekuna, like how in John 8, you know, that lady is brought in front of Jesus. Te sogle te genata, she was found, into some. She was doing adultery, caught in doing adultery. And then what Jesus sang? Jesu kitsang atenka. Excuse me. Jesus sang ata jo kon ek patki na ekl deku pato kelna. To poil hator marmo. Ami amge jivita dusऱ्या bot रोकडी दाखवताय. पण आम्ही श्रोताय 5-4 bot आमक दाखवताय म्हणून. This is what our life is. Our families, amge families are they could kitus. You know what? Our families, we are, fighting between each other. Even I had something like this in our family last month, which I never even expected, but it happened. And I thank God for showing me everyone's true colors. We come to know who is ours and who is not ours. So we have to be very vigilant in every side.
You know, the devil comes to ruin us. He's like a roaring lion. Who just the roaring lion म्हळ्यार कोणू बाळ असो को भितलो मुखार लायनाच्या. कित्याक तो आम खंयच्या वखदार he will devour us. तो आम मातलो. He will, you know, तो आमके एशकोन कोता केसोली तुगे मोती चितना आटलो. तुक चितू देखू नाका इती. आनी तो तुगे तोकरी हिरार कोतलो. Because he's waiting for an opportunity to batkan galpak. So we have to be vigilant. Ekdom ami chotur raho jaye amge lifeak. Ki ami kitu loitai, kit kotai. Sometimes, excuse me, we react. Awani rokde mak rokdo kone mak estes bestemule mak rag yeta. You know, I ask God to take away all these things. Anger, bitterness, envy. We envy others. No, it's wrong. Let somebody have a Bugatti or गाड़ी has दिया, Lamborghini has दिया. Why should we get jealous? हम कितने jealous आप यार तेने एक सोफा बड़ा आला हुई तेन कितु आले तेनको कुछ पैसे आले. No, my dear brothers and sisters, you don't know what they must have gone through to buy that sofa. आमके किती सात आम दोकडी दुसऱ्या बोट दाखवून दुसऱ्या फॉब्र कोता आमके गोया जायत जाता एस्कून. That's the reason I avoid going to our neighbor's place. हांव मगे घर बरें हांव बरें. कित्याक तिंगेले एक दोन खबरो जाताय तू मागीर तितू एक आनी एक कितें ऐड केलें, it becomes additional. So be far from this. Refrain from gossip. God says gossiping is the worst thing. And God hates it. So we should be aware. आम ते हलोका खबर करपा आम सोय जाल्यार गोंयकारां बोलकां बसोली, सायन्सा बसोली, च्या पिताय जाल्यार दुसऱ्या खबर उलोवपा. No, talk about yourself. तुगे जिवितांत कितें जाता तें उलोय. दुसऱ्या बोट दाखोय नाकाय. Because now is the time for only prayers, prayers and prayers. Nothing else. Be with your family with love. आपल्यागे family मध्ये बरें तुगे कोण friends आहाय, neighbors आहाय, they are working like brothers and sisters. Love them. Don't condemn people. Loka hobriko nakai. And let's just ask God the grace ki amka to yopusan to keep us perfect and righteous. We are already made righteous through Jesus. And God sees us righteous because of Jesus. So what Jesus is telling us, te uto de Jesu amk sangota, te amka build up kota, amka te strong kota, strengthen kota, ani lasta kit kota, it establishes us. Amka dusro munis kota, am I right? And that shows that we have ami tegela raja cher, yemun ami tegbarabor ami mi raza mod. That we are having his inheritance with us. And we share, we belong to his inheritance, right? So आम्ही दाखोवपा जाय जेन्ना आमगे जिवितान दुसरो मनीस आमकां चोयन म्हणटलो आवय हें बाय चेंज जाला बरें जालें तें आतां पयलीं बाय रोखडें झगडो येतालें रोखडें कितें म्हळ्यार रोखडें हें कोतालें आतां मुगो तें जापूं दिना सारकें तें ओगें बसोता आपल्यागेलें चोयता यू नो कित कोत्तो तें आं तें इगोर्जे वयता तें तेश कोन कोता तें देवागे उतोर आचिता ते देवागे उतोर आमकां ट्रान्सफॉर्म कोत म्हूण आमी दुसऱ्या दाखोवपा जाय न्हू तें आमच्या भितर दवर आमी आमगे जिवीत बोलदून दाखोवपा जाय दुसरो मनीस कितलें खबर करूं तो खबर कोन्न दिया ही इज हॅपी तो खबर कोन्न लेट हिम बी हॅपी पूण तूं तुगे लायफ चेंज कर ट्रान्सफॉर्म कर आनी दाखय की हें जेजूचें उतर तुका नवें जिवीत देत आखे भितर भायर तुका चेंज कोट म्हूण आनी जेजूगे लय काम you know we have to show that this is the finished work of God of Christ on the cross what he did for us and now we are in the length you all know sogli jana जेजून कित बोगील ते आमगे हे पातकां लागून why he had to do that तेगे life नाहलोलो he could have enjoyed life but he did not because he kept us first he loved us आमचो मोग केलो पयलो आनी आपल्यागे जिवीत तें दिलें ते कितकोन मार्ग आयलो तेणी
how he suffered. He took the fall. And what did he do? He carried us through it all. Amen. And we have to acknowledge it. Not just गेली length केल्या उपास कोता हे कोता. No. Do it with your heart. Then कितपण आमक लागो भोगिला ते आम उगडास करूं जायो. The crown of thorns which he took on his head. Do we even know how hurtful it was? How painful it was? आमक मातशें कितें कोतोन एक सुरी देखून लागल्या कितू दुखोता. So जेजून आमक लागोन कितू सोशिले आमगे पातकां लागोन. How much he took that pain for our sins. Do we ever realize? केन्ना तुम्ही चितिला आनी एक दुख घडयला जेजू तुवें मुगे पातकां लागोन तुवें बोगीत म्हणून. We have to have that in ourselves, in our conscience, that he has borne that pain for us. Every pain he took for us, not for himself, not for his sins. He was without sin. He was made sin so that we could be the righteousness of God through him. What a sacrifice. So much love, so pure. Can we even do that? Amko zata koruku? So brothers and sisters, this word of God, what Luke is telling us, we have to make up our mind to live under the authority of that word. ते देवा गेल्या उतराच्या हुकुमा प्रमाणे आम्ही रावपाक जियेपाक. आणि त्या उतराक आमगेले जिवीत आपण अर्पण करपाक, to surrender, right, to that word, to submit to that word. And Yes, then God. त्या उतरा वरवीं आमगेल्या लायफा आमी फंक्शन करपाक की तो आमगेलो सोमी म्हूण. And for what? For his glory, not for our glory. तू कित कोत्ते हांवें कितें केलें कोणू बोज जालें. No, it's not for our glory. It is for God's glory. We have to give him that glory. He deserves that glory and nobody else. All glory belongs to God. So whatever we do, it is, according to the finished work of Christ. We are doing it for the love of Christ. And it is for his glory. When things come to pass, when we see manifestation of our prayers, we glorify him. Without glorifying him, the more you glorify God, the more you are blessed. Remember this. Every time you give a testimony, it is glorifying God. So keep doing it and build up other people's faith in that. जेन्ना कोण टेस्टिमनी चोयताय न्हू ती म्हणटा हांवूय जॉनीनागे लायफा एशको जालें, जेजू मुगले लायफान कोतलो, हांवूय तेशें गो कोतोलें. Praise And this is how the word of God works in our lives. And that's how we yield to that word and we carry that word in ourselves, transforming us, renewing our mind. From inside out, we are transformed with that same word. So let's make a promise God that we will take that word of God in our lives. ते उतोन घेन आमगे जिवितान वापरून आमी ते दुसऱ्याकय दिवपाक आनी तेंच्या जिवितां उजवाड हाडपाक. जो उजवाड आमगे जिवितां येयला तेगे उतर आयकोन तेच उतर दुसऱ्या दिन तेंगे जिवीत उजवाडावपा आमकां कुरपा दी म्हूण आम देवाको मागया. आनी देव झेरूल दितलो. Because this is the time we have to take Jesus to the world, the gospel. It's high time. Boson raunakay. Keep preaching it. Keep sharing the word of God. And keep doing the word of God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow. Holy Praise Spirit Jesus. did such a God. wonderful job. Thank you, Praise Holy God. Spirit. Thank you, Jesus. Praise God. आनी कोणाय कितें हा एड करपाचें? कोणाक कितें सांगपा जायी? हॅलो, कोण आहा? Praise Jesus.
Sister Elisa Hanore, absolute Huh? testimony. Praise God. Thank you, Jesus. कोणाक किती क्वेश्चन हा कोणाक किती विचार पदाई की शेअर कर पदाई Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. ना जाल्यार बाय जुनीना Sister, my end Korea. होय Okay. मोगड्या बाप्पा तुका खरेंच सारका वाखाणी तुका दिन वाचता बाप्पा हे वेळार तू कितलो उलोयलोय हे वेळार आनी आमच्या आत्म्याक अदीक आमकां संतोष आनी शांती दिली वय जशें सिस्टर कोरिनान म्हटलें दुसऱ्याक आमी उतर दिता तेन्ना आमच्या आत्म्याक एक संतोष भोगता आनी तो संतोष तुज्या उतरांतल्यानूच तो आमकां मेळटा दुनिया जेन्ना आमकां इतलो संतोष मेळटा जाल्यार तुका कितलो संतोष फावो न्हय दुनिया कित्याक तो तुजे वरवींतल्यान तो आमकां मेळटा हो संतोष आनी ही शांती तुजें उतर दुसऱ्यांक दिवन तुवें आमकां रोचल्यान दुनिया आनी हे रोचणे खातीर बाप्पा तुका आमी दिन वाचता कित्याक तूं रोचलोलो देव बाप जावन आसाय आनी खरेंच दुनिया आमच्या तोंडांतल्यान तूं उतर उजार कोत्ताय आनी उलयताय कितली आमकां खुशालकाय तुजे वरवींतल्यान ती तूं आमकां फावो कोत्ताय दुनिया हो संतोष आनी शांती दुसऱ्यांक दिवंक आमकां अदीक काळजीदारपणाची कर आनी बलिश्ट आमकां कर म्हूण मागता दुनिया ती खरीच तुजेच वरवीं ती फावो जाता आमकां न्हय संवसारांतले जाणवायेंतल्यान न्हय मनशाच्या शिकपांतल्यान पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें सगळें आमकां फावो कोत्ताय तो दुनिया दोरेंच तुका आर्गां दिता दुनिया हे वेळार हे तुज्या मोगा खातीर हे तुज्या उतरा खातीर दुनिया आनी आमकां अदीक आनी अदीक वाडय आनी चडय आनी उंच उंच काड दुनिया आमकां हे तुज्या उतरांतल्यान आमकां मेळूंक तुजी शांती आनी तुजो मोग आनी तुजी व्हडतेपण आमकां तें फावो करूंक मागता दुनिया हें मागणें कोत्ता हांव जेसू क्रिस्ताचे नांवान आमेन Amen.